कुडचऱ्यार सुडा मार्केटातली दुकानां वाडटना घोटाळो चल्ला। मुख्य अधिकारी आपल्याक जाय तांकां जाय तशी दुकानां वाडटा, सगळो वेव्हार बेकायदेशीर चल्ला असो आरोप नगरसेवक आनंद प्रभुदेसायान केला। प्रकरण दक्षता खात्याकडे पावला। नगरसेवक म्हणटा मुख्यमंत्र्यान पालिका वाटावपा खातीर खर कारवाय करची। मुख्याधिकारी म्हणटा सगळो वेव्हार कायद्याक धरून चल्ला। कुडचड्यार सुडा मार्केटातले दुकानावेल्यान परत वाद जाला। दुकानां वाडटना परत घोटाळो जाला म्हणपाचो आरोप नगरसेवक आनंद प्रभुदेसायान केला। ताणे मुख्याधिकाऱ्याचे वेव्हाराचेर दुबाव घेतलो। आणि 8 लोक कोर्टात गेले। ते लोक कोर्टात वतरे म्युनिसिपालिटी ती केस म्युनिसिपालिटी जिंकली। म्युनिसिपालिटी केस जिंकतरे कोर्टान म्युनिसिपालिटी डिसिजन सांगले की तुम्ही क्रायटेरिया करा आणि हे करा। वो पॉइंट मीटिंग आयलो। मीटिंग येतरे आम्ही कितें सांगले, आम्ही स्पेशल मीटिंग घेवया आणि हेचेर उलोवया। आज 3 महिने जाले सीओ हेचेर मीटिंग घेतना आणि आज जेन्ना हांवें काल आयकलें की सीओ भायल्या भायर 8 जाणां गाडी इश्यू करता, सीओन कोणाच्या दबावा खाली हे गाडी कोणा दिले आणि हे सीओ सांगू शकता की तुम्ही खंयची गाडी खंयच्या जाग्यार आशिल्ली ते काढले ते आमकां मातशें क्लियर करचें। ह्या प्रकरणाक सुडा मार्केटाच्या प्रकरणाक हेचे पयलीं हांव विजिलन्सान गेल्ले कडेन आसा आणि विजिलन्सान म्हाका रिपोर्ट दिले कडेन आसा जे कोण ह्या प्रकरणाक गुंतले आसा तेंचेर तूं FIR फायल कर म्हणून। आणि परत जर आता हे जर तुम्ही जे 8 गाडी दिल्या तर तुम्ही सारखे एक्शन करना, परत विजिलन्स केसी येतलो आणि ज्या हेतू कोण पळय गुंतला तेंचेर एक्शन जातलीच। प्रभुदेसाय म्हणटा काँग्रेस आसतनाय पालिकेन असल्योच गजाली घडटाल्यो, सरकार बदलले तरी तेच। फाटल्या ज्या 5-7 वर्सां घोटाळे चालू जाते काँग्रेस सरकारा राज्यात चलत आशिल्ले आणि आम्ही 5-7 वर्सां आम्ही साधारण वनवास भोगला आसा आणि आज बीजेपी सरकार आयले कडेन आसा जो 2 वर्सांनी जर बीजेपी सरकार जर हेचेर काय करू शकना, एक्शन घेवंक शकना जाल्यार आम्ही कोणा कडेन जात मागची। तेन्ना हांव मुख्यमंत्र्याक आनी आमच्या डेप्युटी चीफ मिनिस्टर सांगूंक सोदतां की हेचेर ताबडतोब एक्शन घेवची। जी म्युनिसिपालिटीची परिस्थिती खालावली आसा ती जर सुदारतली जाल्यार आज आम्ही कठोर पावल घेवपाक जाय। मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीस म्हणटा तशें कांयच ना, सगळे कायदो आनी नेमांक धरून चल्ला। Chief officer has no power, then how the High Court will direct a chief officer to decide a matter? Every person has who is agreed with my order has every right to ask under RTI and decide future course of action. I have nothing to say. There is no any allegation. आणि ह्यो सांगपा म्हणटा गाडी आसलो ते इतले तेंप अशें उरले कितें हेचे कावन्सिलराक लागून उरले तेणे विजिलन्स केलें हें केलें तें केलें नाटक केलें आनी लोकांक बरें मेळपाचे गाडये लोकांक मेळना आसून तेंचे अन्याय केलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक। DLF कंपनीन रेश मागूस वाठारांतल्या बांदकाम प्रकल्पा खातीर फटीची माहिती दिवन लायसन मेळयला असो आरोप ह्युमन रायट्स डिफेंडर्सान केला। शार आनी नगर नियोजन खात्यान ह्या प्रकाराची चौकशी करून परवानो रद्द करचो अशी मागणी ह्या गटान केल्या। विरोधी पक्ष फुडारी आसतना मनोहर पर्रीकारान DLF आड आंदोलनाक तेंको दिल्लो हाची यादय आंदोलकांनी करून दिली। रेश मागूस वाठारांत येवपी DLFचो बांदकाम प्रकल्प बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप ह्युमन रायट्स डिफेंडर्स ह्या संस्थेन केला। The villagers of Reis Magus had earlier protested against the ongoing DLF's mega project, which has spread over 1,50,000 square meters of land on the Reis Magus hill, which can be seen from the Panji river banks. This construction is going on due to the illegal permissions given by the Town and Country Planning Department. DLF प्रकल्पान वचपाक 15 मिटराचो रस्तो ना। कंपनीन सरकाराक फटीची माहिती दिवन लायसन मेळयला अशे डिफेंडर्साचे म्हणणे। Even the Comunidad of Nerul, they say that they have not given any NOC for this part 103/1. So the part of this big plan is shown over here. DLF property. This is a line 87/1. This line. This particular part is shown extra, as if they're touching the main road. This property is survey number 103/1. Belonging to the Comunidad of Nerul Comunidad. I even met the attorney of the Comunidad. He said, no, we have not neither given anything and he will be supporting us. विरोधी पक्षान असताना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आमच्या आंदोलनाक तेंको दिल्लो। तेन्ना आता या प्रकल्पाची पळोवणी करून बेगोबेग काम बंद करचे अशी मागणी संस्थेचो अध्यक्ष एडविनो फर्नांडीसान केल्या। Collector, then to the deputy collector, to the Town and Country Planning Department, to the Directorate of Panchayat, then to the BDO and then to the Panchayat, but till date there is no effect on this project. So today, we the members of Human Rights Defenders, we urge our Chief Minister not to remain as a silent spectator and a passive onlooker to the flouting of rules and regulations by getting scared to this giant company DLF. प्रुडंटा खातीर सुशांत पळ।
मुरगांव तालुको बुद्धिबळ संघटनेन वास्को घडोवन हाडिल्ल्या राज्य पावड्यावेल्या बुद्धिबळ सर्तीत नीरज सारीपल्ली वस्ताद थारलो. 9 राउंडांच्या सर्तीत नीरजान 8 जैतां जोडली. ताची एक गेम ड्रॉ उरली. 8.5 पॉइंट जोडून नीरज सर्त जिखलो. गोय बुद्धिबळ संघटनेचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकार आणि हेर मानेस्तांनी इनामां भेटयली. गोंयान बुद्धिबळाक भरपूर प्रतिसाद मेळटा आणि हे लक्षात घेवन प्राथमीक शाळांनी ह्या खेळाचो प्रसार जावचो म्हूण यत्न करतले अशें तेंडुलकार म्हणटा. जैतिवंत बुद्धिबळ खेळगडो नीरज सारीपल्ले आता राष्ट्रीय पावंड्यार बरी कामगिरी करपाक उत्सुक आसा. Vasco has been my lucky place. I've started my first open rapid tournament win in Vasco, so it feels great here. And future plans, I'll be playing in Gujarat, strong tournament. It's a FIDE open rating. I finished 4th in November, so now planning to do better than that in Gujarat. Then after that, my 12th board exams. Take a break, practice hard, and come back next year for some better wins in better tournaments. वास्कोच्यान आमचो खबराकार दिशांत परब. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.